गरजे भायलो खर्च कमी करून महसूल वाडोवपाचेर दियात भर. मुखेलमंत्री दोतोर सावंताची आर्थीक फांट्याच्या अधिकाऱ्यांक सुचोवणी. हरमल ते पणजी वाया चोपडे रुटाच्या कदम बशीक आडावन ड्रायव्हराक मारबडय केल्ल्यान म्हापशें पुलिशेन तिगांक घेतल्या ताब्यांत. साळगांवचो राजेश उर्फ लाडू केरकर, केरी पेडणेचो प्रशांत शांबा भगत आनी मनोज हरजी ह्या तीग दुबावितांक अटक. 2 वर्सांच्या कोरोना काळा उपरांत शिरगांवां 5 मायाक मनयतले लयराई आईची जात्रा. शिरगांवांत चल्ल्या जात्रेची नेटान तयारी. 6 ते 9 तारीख मेरेन जातली कौलां. गुवळे वखदां आड केल्ल्या कारवायेंत हणजूण पुलिशेन मुंबयच्या कुर्बान सलार शेख आनी दिल्लींतल्या एका बायलेक केल्या अटक. तांचे कडल्यान 10.20 लाखांचो MDM ड्रग्स केला जप्त. पुलीस खात्यांतल्यो 19 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो. मुख्यालयाचे अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाय हांच्यांनी आदेश केला जारी. दर्यावेळ भागांत पर्यटकांचे रूम फोडिल्ल्याच्या आरोपांत पेडण्यां पुलिशेन दोगांक केल्या अटक. 25 लाखांचो चोरयेचो माल जप्त. पेडण्यां पुलिशेन दुबावीत लतीफ खान आनी KS अझीजाक केल्या अटक. विद्युत विभागा कडल्यान दिव्यांग व्यक्तींचो जाता छळ. पंचायतीन दिव्यांग व्यक्तींक प्रतिनिधित्व दिवचें. रस्ते अपघातांची कारवाय करची म्हण गोंय राज्य दिव्यांग हक्क संघटनेची मागणी. सर्वोच्च न्यायालयान काँग्रेसीच्या तेन्नाच्या 10 फुटीर आमदार आनी सभापतीकूय धाडल्या नोटीस. केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयाक 2021-22 वर्सा खातीर मेळ्ळ्या 2,352 कोटी रुपया. GSTचे 1,758 कोटी. केंद्रीय येवजण्यां खातीर 216 कोटी. कोविड पॅकेजी खातीर 7.60 कोटी. संसडार कोयराच्या ढिगाक परत पेटलो उजो. अग्निशामक दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार घेतली धांव.